बुधवार 22 मे 2024 कासयाची सांत रेटा। मुखेल ओळ तर आमचेर आडनात ती आमच्या बागा आसात। नियाळाक आदार जेजूच्या नांवान कोण तरी एक मनीस देवसार काडटा तें पळोवन शिश्य मात आकुळ पिकूळ जाले। जेजू शुभवर्तमानांत म्हणटा, जो आमचेर आडना तो आमच्या बागा आसा, म्हणल्यार आमचो इश्ट व आमचो मोगाचो जो आमच्या बागा आसा तो आमचे आड आसचो ना। जायते फावटी आमी दुसरीं जेन्ना लोकां सवें बरें काम करतात तेन्ना तांकां दुबावान पळयतात, कारण तो दुसऱ्या पंगडाचो, दुसऱ्या संस्थेचो व दुसऱ्या जातीचो। ताका मोल दिना। तेंच जेजू आपल्या शिश्यांक एक उक्तें मन दवरूंक मागता आनी एकामेकाच्या सहभागेलीपणान बरें करूंक मागता। आमच्या कुटुंबान, समुदायान आनी फिरगोचेन आमी क्रिस्तांव कशीं एकामेकाक रेस्पेदान सांबाळूंक जाय। क्रिस्ती भावार्थी कशीं एकामेकाक आमी राखूंक आनी सांगात दिवंक जाय। जायते फावट आमी आमच्याच मनशाक विकून आनी मारून उडयतात, जाल्यार आमचे बागा आनी आड कोण आसा तें खंयच समजचें ना। देवाचें राज ह्या संवसारान एकवटान परगटूंक उलो करता। जेजूच्या नांवान जी कोण बरें करतात ती केन्नाच रित्या हातांनी परतून वेचिना, पूण सर्गीचो देव तांकां आपलो इनाम फावो करतलो। म्हजो थाराव दुसऱ्याची तोखणाय करून जेजूच्या वावराक मुखार काडूंक हांव वावुरतलें।